मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ब्रेस्तारा बजेट मांडटा। आदल्या सांजे बुधवारा ताणे इकॉनॉमिक सर्वे विधानसभेत दवरलो। सरकाराची येणावळ खंय वता ती सरकाराचे अर्थीक सर्वेक्षणांतल्यान स्पष्ट दिसता। वर्स 2019-20 खातीर 11,739 कोटी येणावळ खर्चाचे टार्गेट। राज्य कर येणावळीत 9% वाढ। केंद्रीय कर परताव्याचे येणावळ 12% वाढ। सरकाराचो 52% येणावळ खर्च। पगार पेन्शन रिणावेल्या जुराक 6,104 कोटी। 27% खर्च पगार आणि 12% पेन्शनाचेर वता। आदल्या रिणांचे जूर भरूंक 13% येणावळ चल्ली। उरिल्ले 48% प्रशासकीय खर्च जायराती प्रकाशन आणि हेर गजालींचेर। आता पळयात GDPची सद्यस्थिती आणि बँक डिपॉझिटांची परिस्थिती। 2018-19 GDP वाढ 9.82% आशिल्ली। 2017-18 GDP वाढ 11.8% आशिल्ली। 2018-19 ती 9.82% जाली। 2019-20 टार्गेट अदमास 84,798 कोटींचे, वाढ 9.53%। गोंयांत 53 बँकांच्यो 824 शाखा, तातूंत डिपॉझिटां पावली 78,704 कोटींचेर। फाटल्या वर्सा परस 6,272 कोटींनी डिपॉझिटां वाडली। मुळाव्या उत्पादन आणि सेवा मळाचो GDPत वांटो पळयात। मुळाव्या क्षेत्रात 2017-18 8.82% वाढ आशिल्ली, ती 2018-19 7.11% जाली। जाल्यार उत्पादन 56.84% आशिल्ले, ते 60.54% जाला। 2017-18 सेवा 34.94%, ती 2018-19 32.35%। हे अर्थीक सर्वेक्षणाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ब्रेस्तारा फुडल्या अर्थीक वर्साचे बजेट मांडटा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।